बापाक आराधन करूया जिसू सोमया नमन करूया देवा बापाक आराधन करूया जिसू सोमया नमन करूया पवित्रत्म्याक आमी नावाड्या पवित्रत्म्याक आमी नावाड्या त्रिएक देवाक हरसून वाखन्या त्रिएक देवाक हरसून वाखन्या देवा बापाक आराधन करूया जिसू सोमयाक नमन करूया देवा बापाक आराधन करूया जिसू सोमयाक नमन करूया देवा बापाक आमी मान करूया जिसू ख्रिस्ताचे नाव गावया देव बापाक आमी मान करूया जिसू ख्रिस्ताचे नाव गावया पवित्रत्म्याक आमी गासया पवित्रत्म्याक आमी गासया त्रिएक देवा समोर करूया त्रिएक देवा समोर करूया देवा बापाक आराधन करूया जिसू सोमयाक नमन करूया देवा बापाक आराधन करूया जिसू सोमयाक नमन करूया बापा बापा नमन तुका जिसू सोमया पगळा तुका बापा बापा नमन तुका जिसू सोमया पगळा तुका पवित्रत्म्याक स्तुती महिमा पवित्रत्म्याक स्तुती महिमा त्रिएक देवाक अर्गामी दिव्या त्रिएक देवाक अर्गामी दिव्या देवा बापाक आराधन करूया जिसू सोमयाक नमन करूया देवा बापाक आराधन करूया जिसू सोमयाक नमन करूया पवित्रत्म्याक आमी नावाड्या पवित्रत्म्याक आमी नावाड्या त्रिएक देवाक हरसून वाखन्या त्रिएक देवाक हरसून वाखन्या Alleluia, 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 Alleluia,
Alleluia, alleluia. Alleluia, 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 Ergando kasumia Jesus. Ergando kasumia Jesus. Ergando kasumia Jesus. Ergando kasumia Jesus. Hoglaptu kasumia Jesus. Hoglaptu kasumia Jesus. Vandantu kasumia Jesus. Vandantu kasumia Jesus. Aradantu kasumia Jesus. Aradantu kasumia Jesus. Mantu kasumia Jesus. Mantu kasumia Jesus. Stutitu kasumia Jesus. Stutitu kasumia Jesus. Gaitauntu kasumia Jesus. Gaitauntu kasumia Jesus. Hallelujah. 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 काळजाच्या गुंडाय थावून सोमिया कमी स्तुती करूया काळजान थावून सोमिया कमी अर्घ दिवया सोमिया कमचो मान आमी बगवया भाव भयणीनो जेजू आमचे मुखार आसा खंयसर वचूं सोमिया तुजे थंय आसात उतरां जिविताची पेद्रूक जेजून विचारलें पेद्रू तूं म्हजो मोग करताय पेद्रू तूं म्हजो मोग करताय म्हणून जेजून विचारलें त्या वेळार पेद्रू म्हणालो वय सोमिया हांव तुजो मोग करतां तूं सगळीं जाणां सोमिया म्हजे विशांत हांव तुजो मोग करतां तर सरय म्हज्या शेळयांक जेजून दिलो आदेश आज आमकां तसो सोमी विचारता भावा आनी भयणी तूं म्हजो मोग करताय जेजूच्या मोगान आमी हांगासर आसां जेजूच्या मोगान आमी बरोवन ह्या सांजेच्या वेळार सोमयाची स्तुती करूं सोमयाक आराधन करूं सोमयाक होगळाप दिवंक आमच्या जिवितांत जाल्यार सगळी बरेपणाचो उडास काण देवाक अर्घां दिवंक आमी हांगासर आसां आज आमी मागया आमच्या बवारियाच्या सर्व लोकां खातीर आमच्या राष्ट्रा खातीर आमच्या समाजांत आसच्या सर्व भावंडां खातीर सगळ्या संवसारा खातीर मागोवंक आमी आसां संवसारांत शांती समाधान माया मोग एकवट राजोवचे खातीर आमी मागया जे कोण ह्या भक्तीपणांत भाग घेता तांकां हरी एकल्याकी सोम्याची मजत करपा मागया बरेंपण बरी भलायकी मोतीचें समाधान आमी मागया आयच्या दिसा विशेश जावन एका खाजरी जोड्या खातीर हांव मागोवंक तुमचे लागीं विनंती करता आयच्या दनपारांच्या दिसा एक खाजरी जोडें जिवितांत कश्टान सुलवणेंत बेजारायन म्हजे सरशीं आयलें आनी तांचे सोबें हांवें थोडो वेळ करशिल्लो आनी तांकां हांवें बसवणी केली की आयच्या दिसा मागण्यांत तांकां येवकरी जेजू थंय उबारतलो आनी तुमचे खातीर मागतलो आनी तुमची काजरी जिवीत बरी जावचे खातीर सोम्याची ससाय मागतलो म्हण हांवें तांकां बसयलां तर त्या काजरी जोड्याक विशेश रितीन आज ह्या सोम्याच्या पांयांतळा समर्पिता तशेंच तुमकां सर्वांक तुमची सर्वांचे काळजेचे त्रेग तुमची कुटुंबां हांगासर आमी येवकारिस्तांतले जेजू थंय उबारया आमची जबाब आमी तुका आराधन करता सोम्या जेजू आमी तुका आराधन करता सोम्या जेजू जेजू दयाळा आमी तुका आराधन करता सोम्या जेजू जेजू मोगाळा आमी तुका आराधन करता सोम्या जेजू जेजू काकुळतीच्या दर्या आमी तुका आराधन करता सोम्या जेजू जेजू मोगाच्या सागोरा आमी तुका आराधन करता सोम्या जेजू जेजू जिविताच्या उंड्या आमी तुका आराधन करता सोम्या जेजू जेजू सर्ग संवसाराच्या राया आमी तुका आराधन करता
करता सोम्यांचे सो जेजू सर्गींच्या वैजा आम्ही तुका आराधन करता सोम्यांचे सो जेजू बऱ्या नितीदारा आम्ही तुका आराधन करता सोम्यांचे सो जेजू मुनसुबीदारा आम्ही तुका आराधन करता सोम्यांचे सो जेजू सर्गींच्या देवा आम्ही तुका आराधन करता सोम्यांचे सो जेजू सर्गींच्या दारा आम्ही तुका आराधन करता सोम्यांचे सो जेजू सर्गींच्या सता आम्ही तुका आराधन करता सोम्यांचे सो जेजू सर्गींच्या वाटे आम्ही तुका आराधन करता सोम्यांचे सो जेजू सर्गींच्या जिविता आम्ही तुका आराधन करता सोम्यांचे सो जेजू आमच्या सोम्या आणि देवा आम्ही तुका आराधन करता सोम्यांचे सो जेजू आमच्या सर्व आणि जिवा आम्ही तुका आराधन करता सोम्यांचे सो जेजू आमच्या काळजाच्या दनिया आम्ही तुका आराधन करता सोम्यांचे सो जेजू आमच्या सडबंडरा आम्ही तुका आराधन करता सोम्यांचे सो जेजू आमच्या खऱ्या इष्टा आम्ही तुका आराधन करता सोम्यांचे सो जेजू आमच्या रक्षका आम्ही तुका आराधन करता सोम्यांचे सो जेजू बऱ्या गोवल्या आम्ही तुका आराधन करता सोम्यांचे सो काळजांत हांव जेजूक आमी आराधन करया ताची स्तुती करया गव्य गीत सगळी सृष्टी सोम्याची स्तुती गायता पांचसंको 40 पेज नंबर 40 ताळयो पेटून सोम्याची आमी स्तुती करया सगळी सृष्टी सोम्याची स्तुती गायता 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 हालेलुया 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 सुखनी सौसा सोम्याची स्तुती गायतात 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 गोडे दोंगर 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 सोम्याची स्तुती गायतात रूख सडा 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 सोम्याची स्तुती गायतात एकटाय साबून सोम्याची स्तुती करया 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 ताळ्यो पेटून 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 सोम्याची स्तुती करया नाचून गावून 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 सोम्याची स्तुती करया स्तुती करया सोम्याची हालेलुया
स्तुती करया सोम्याची हालेलुया स्तुती करया सोम्याची हालेलुया स्तुती करया सोम्याची हालेलुया सगळी सृष्टी सोम्याची स्तुती गायता 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 हालेलुया 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 Munjo सांगा सोमिया जेजू सोम्यांची सोम सोमिया जेजू सोम्यांची सोम आमी तुका अर्घ दितां आमी तुका अर्घ दितां आमकां जिविताचें देणें दिल्ल्या खातीर आमकां जिविताचें देणें दिल्ल्या खातीर आमी तुका अर्घ दितां अर्घ दितां आयचो हो बागी दीस तुवें दिल्ल्या खातीर आयचो बागी दीस तुवें आमकां दिल्ल्या खातीर आमी तुका अर्घ दितां आमी तुका अर्घ दितां हो थोड्यो घडयो हो थोड्यो घडयो तुज्या मोगांत तुज्या मोगान तुज्या आदारान तुज्या आदारान तुज्या कुरपेन तुज्या कुरपेन तुज्या सांगातपणान तुज्या संगातपणान कुर्सूंक आमकां करसूंक तुवें आमकां तुजो आदार तूं दी तुजो आदार तूं तुज्या पवित्र आत्म्याक आमचेर धाड तुज्या पवित्र आत्म्याक आमचेर धाड आमच्या मोतींत असलीं सर्व चिंतनां आमच्या मोतीन असलीं सर चिंतना ती तुज्या आशिर्वादांनी भर ते तुज्या आशिर्वादांनी भर आमचे सर वायट चिंतनां आमची सकल वायट चिंतना ती पयस कर पयस कर आनी आमकां आनी आमकां थोडो वेळ थोडो वेळ तुजें आराधन करूंक तुजें आराधन करूंक तुजी स्तुती करूंक तुजी स्तुती करूंक तुजें दर्शन अनुभव करूंक तुजें दर्शन अनुभव करूंक तुजो मोग अनुभव करूंक तुजें मोग अनुभव करूंक आमकां तूं फावो कर आमकां तूं बाव कर सोमिया जेजू सोम्या जेजू आमच्या भितर तूं रावून भितर रावन आमकां तुज्या कुरपेन भर आमकां तुज्या कुरपेन तूं तुज्या भर सक्तेन भर तुज्या सक्तेन भर तुजें आराधन करूंक तुजें आराधन करूंक आमकां तुज्या आमकां तुज्या आदारान भर आदारान भर सोमिया जेजू सोम्या जेजू तुका आमी अर्घ दिता तुका आमी अर्घ दिता तुका आमी होगोळ तुका सिता आमी होगोळ सिता तुका आमी वंदन तुका करता आमी वंदन करता तुजी आमी स्तुती तुजी करता आमी स्तुती करता हालेलुया 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 सोम्याचें हजरपण आमी अनुभव करया सोम्यान म्हळां थंय दोग या ते एक मजन आमी हजर जातात थंयसर हांव आसा आमच्या ह्या संगतपणांत आमी हांगासर आसा सोम्याच्या नांवान खंडीत जावन सोमी हांगासर खरोच हजर आसा सोम्याचें हजरपण आमच्या समकर आमी अनुभव करून ताची आमी स्तुती करया ताका आमी होगळाप दिवया सोमयान म्हळ्यार हांव तुमकां सांडून वेसोना हांव तुमकां आतां बरें सांडून वेसोना हांव तुमकां मजतदार दितलो आनी तो तुमकां सताच्या वाटेन चलयतलो तो कुरपेचो आत्मो सताचो आत्मो तो तुमकां सगळी शिकयतलो आमी कोणी अनाथ न्हय आमी एकसुरी न्हय सोमी आमचे सोबे आसा एमावसाच्या त्या वाटेर जेजू त्या कंगाल जाल्ल्या शिसां संग कर तो चल्लो तांचे सांगता तो रावलो
तांकां धैर्यान ताणें भरलें. ताच्या जिवितांत एका कुशीन काळोख जाल्लो तरी आनी एका कुशीन तांकां उजवाड फांकलो सोम्याचें दर्शन असो. आमच्या जिवितांत काळोखाच्यो घडयो, बेजारायेच्यो घडयो, सलवणेच्यो घडयो आमी जायत्यो अनुभव केला जावं बरो. आमच्या जिवितांत ही आमी एम्माउसाचे त्या वाटेर सबार पोटी समकल्या जावं बरो. आनी ह्या घडये सोमी आमचे सगळें समकता, आमकां तो संगात दिता आनी आमकां नव्या उजवाडाक, नव्या जिविताक, नव्या दिशेक आमकां तो व्हरपाक वयता. त्या सोमया सोमीत मेर नासलेलो मोग आमी नियाळया. तेणे केल्ल्या सर उपकारांक अर्घ आनी होगळाप दिवया. तुमची जबाब वंदन तुका ये मोगा सागोरा. ये मोगा सागोरा. विश्वासी मोगा जेजू सोमिया. वंदन तुका ये मोगा सागोरा. कलत्या बळ्या जेजू सोमिया. वंदन तुका ये मोगा सागोरा. काकुळतीच्या दर्या जेजू सोमिया. वंदन तुका ये मोगा सागोरा. बोगसण्याच्या देवा जेजू सोमिया. वंदन तुका ये मोगा सागोरा. नितीच्या सूर्या जेजू सोमिया. वंदन तुका ये मोगा सागोरा. वाट सत आनी जिवीत आसच्या जेजू सोमिया. वंदन तुका ये मोगा सागोरा. जेजू बऱ्या गवळ्या. वंदन तुका ये मोगा सागोरा. बऱ्या मेस्त्री जेजू सोमिया. वंदन तुका ये मोगा सागोरा. दुलोप जेजू सोमिया. वंदन तुका ये मोगा सागोरा. मनुष्यकुळाच्या सडबंधना जेजू सोमिया. वंदन तुका ये मोगा सागोरा. आमच्या बरवशा जेजू सोमिया. वंदन तुका ये मोगा सागोरा. आमच्या जिवा आनी जिवानपणा जेजू सोमिया. वंदन तुका ये मोगा सागोरा. आमच्या देवा जेजू सोमिया. वंदन तुका ये मोगा सागोरा. देवाच्या जनीत पुता जेजू सोमिया. वंदन तुका ये मोगा सागोरा. संसाराच्या सडबंदरा जेजू सोमिया. वंदन तुका ये मोगा सागोरा. सगळ्या संसाराच्या राया जेजू सोमिया. वंदन तुका ये मोगा सागोरा. आमच्या उत्मी खाणा जेजू सोमिया. वंदन तुका ये मोगा सागोरा. पास्काचे शेळये जेजू सोमिया. वंदन तुका ये मोगा सागोरा. आमचे बाचवे जेजू सोमिया. वंदन तुका ये मोगा सागोरा. उजवाडाच्या सूर्या जेजू सोमिया. वंदन तुका ये मोगा सागोरा. बिरमोतीच्या दर्या जेजू सोमिया. वंदन तुका ये मोगा सागोरा. सर्गी सैर्या जेजू सोमिया. वंदन तुका ये मोगा सागोरा. दैविक वैजा जेजू सोमिया. वंदन तुका ये मोगा सागोरा. सर्गींच्या दायजा जेजू सोमिया. वंदन तुका ये मोगा सागोरा. सर्वांच्या जैता जेजू सोमिया. वंदन तुका ये मोगा सागोरा. आमच्या सर्वा जेजू सोमिया. वंदन तुका ये मोगा सागोरा. एक घडी बोर जेजूचो तो अपरिमीत मोग, जेजूची ती काकोट दया आमी अनुभव करया. आमी गवया गीत तुलसो म्हजो आसरो. पान संको 22 पेज नंबर 22. So asro tumu sora kona tumu somo garish tumu sodhe tumu so asro Sora korna tumo somo gali tumo sode सगळ्या काळजांता तुका आराधन करता सगळ्याची भिता तुझे रूपोळींक सोदता सगळ्या सक्तीन तुझी सेवा करता हांगा हांव आसा
सगळ्या काळजांता तुका आराधन करता सगळ्या जिविता तुझे रूप पळोवंक सोदता सगळ्या सकते तुझी सेवा करता हांगा हांव आसा हांगा हांव आसा सोम्या हांगा हांव आसा सोम्या हांगा हांव आसा सोम्या हांगा हांव आसा तूं मुसो गोळी तूं मुसो बुजोना तूं मुजी गुपीत सुआ तूं मुसो देव तूं मुजो गोळी तूं मुजो बुजोंडा तूं मुजी गुपीत सुआ तूं मुजो देव तूं म्हजो सोडवणदार तूं मुजो सोडवणदार शिकवणदार तूं मुजो शिकोंडा तूं मुजी घटा तूं मुजो देव सगळ्या काळजांत तुका आराधन करता सगळ्या जिविता तुझे रूप पळोवंक सोदता सगळ्या सकते तुझी सेवा करता हांगा हांव आसा हांगा हांव आसा सोम्या हांगा हांव आसा सोम्या हांगा हांव आसा सोम्या हांगा हांव आसा 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 भाव भयणीनो वेचीक पूत देवा बापायच्या मोगात हांव त्या बापायच्या जतने खाल तो पयस गेलो जेन्ना तो आपणाची सूख म्हणून वळखून घेता त्या वेळार परत तो ताच्या बापायची फाटी येता तो बापूय मात्र आपल्या पुता खातीर राखून रावता दीस रात तो बापूय आपल्या पुताचो मोग अनुभव करूंक ताका वेगेंत घेवंक आनी सदांच तासो कर घेवंक तो बापूय अत्रेगान राखून रावता जेन्ना तो बापूय आपल्या पुताक पळयता धांवन वचून आपल्या पुताक वेंगता भाव भयणीनो आमी सबार पोटी चिंताव आमी पातकान पडलेल्या वेळार सुकोवन पडलेल्या वेळार आमचें जिवीत इतल्यारच जालें आनी मुखार आमकां वाटच ना म्हणलें चिंतप आमकां सबार पोटी आमच्या मोतीक येता आमचो बाप सर्गीचो बाप विस्तार दर्यादर सारकें ताचें मौन सदांच आमचे खातीर तो राखून रावता आमकां पळोवच्याक आमकां हरी एकल्याक ताच्या वेंगेंत घेवच्याक आमकां हरी एकल्याक तांच्या सक्तेन भरच्याक आमचो सर्गीचो बाप राखून रावता
ताका बोगसून पुरो जायना, ताका मोग करन पुरो जायना. आमचो बाप व्हरतो देव सगळ्यांकी आपल्या वेंगेंत घेवंक, सगळ्यांकी आपल्या मोगांत वेंगूंक तो सदांच आयतो. त्या देवाची स्तुती करूंक, त्या देवाक अनुभव, त्या देवाचो अनुभव आमच्या जिवितांत करूंक आमी ह्या घडये ताचे समोर आसा. तर आमकां आमच्या अस्कत सैबाक देवाची सकत आमी मागया आनी सांगया, सोम्या तुजे सक्तेन आमकां भर, सोम्या तुझ्या सक्तेन आमकां भर, सदां तुका विश्वासी रावोंक, सोम्या तुझ्या सक्तेन आमकां भर, सगळ्या काळजान अथम्यान सक्तीन आनी मनान तुजो मोग करूंक, सोम्या तुझ्या सक्तेन आमकां भर, तुजे उपादेस दिसपडते पाळूंक, सोम्या तुझ्या सक्तेन आमकां भर, एकामेकाचो मोग करूंक, सोम्या तुझ्या सक्तेन आमकां भर, आमच्या जिवितांत वायट सांडून बरें विसवण करूंक, सोम्या तुझ्या सक्तेन आमकां भर, आमच्या कुटुंबांत सदांच मोगान जियोंक, सोम्या तुझ्या सक्तेन आमकां भर, तुजे पवित्र उतार आयकोंक आनी ते नियाळ करूंक, सोम्या तुझ्या सक्तेन आमकां भर, आमकां हर एकल्याक आमच्या बेसा प्रमाणे ते बेसाचे कायदे पाळूंक, सोम्या तुझ्या सक्तेन आमकां भर, आमकां एकामेकाची सेवा साकरी करूंक, सोम्या तुझ्या सक्तेन आमकां भर, पवित्र सभेचे विश्वासी सांदे जावन रावोंक, सोम्या तुझ्या सक्तेन आमकां भर, त्याग साक्रिफीस करून पवित्र सभेच्या मिसावाक आदार दिवंक, सोम्या तुझ्या सक्तेन आमकां भर, बऱ्या शेगुणी भावार्थी जिणयेन हेरांक देख जावंक, सोम्या तुझ्या सक्तेन आमकां भर, पवित्र सभेन सेवेचे मुखेली जावन परजळूंक, सोम्या तुझ्या सक्तेन आमकां भर, तुज्या संस्कारांनी आमी सदांच बाबरतान भक्तीन आनी मोगान वाडोवंक, सोम्या तुझ्या सक्तेन आमकां भर, पातका विरोध झूज मांडून पातकाक मोरोंक, सोम्या तुझ्या सक्तेन आमकां भर, बरे जिणयेन भावार्थ परगट करूंक, सोम्या तुझ्या सक्तेन आमकां भर, पवित्र सभेच्या एकवटांत रावोंक, सोम्या तुझ्या सक्तेन आमकां भर, आमच्या दिसपडत्या जिवितांत सोम्याचो आदार आमी मागया, सोम्याची कृपा आमी मागया, सोम्याची हर एकलो आमी सोम्याची हातेरां. आमकां विविध बेस दिल्यात, धर्मीक जावन, याजक जावन, लायीक जावन, काजारी जावन, कुटुंबाची जिणी, पवित्र सभेची सेवा करूंक, साकरी करूंक, देवाचो मोग करूंक आमकां हर एकल्याकी विंचल्यांत आनी देवान आमकां विविध मिसावां दिल्यांत. त्या मिसावांत आमी विश्वासी रावूंक, ते फळादीक बरी करूंक सोम्याचो आदार मागया. हो म्हयनो आमी मिसावांक समर्पिल्लो म्हयनो, पवित्र सभेंत विविध जाग्यांनी वावर करच्या सर्व मिशनरींक, सर्व कुटुंबांनी जियोच्या काजारी जोड्यांक तांचो बेस फळादीकपणी जियोंक, आमकां ह्या जागांक आनी धर्मिकांक आमचें मिसांव आमच्या तब्यान आसचें तें बऱ्या रितीन करूंक आमकां आदार आनी कृपा मेळचे खातीर आमी आज विशेश रितीन मागया. मिसांवांत आपणाचें जिवीत सरचें समर्पित केल्ल्या सर्व मिशनरींक देवाची कृपा आनी काकूळट आमी मागया. देवाचो आदार आमी मागून गावया. नी नन्ना करे दे देवा. ಪಾನ್ ಸಂಕು 132 ಉಬಿರವ್ಯ 132. ನೀ ನನ್ನ ಕರೆದೆ ದೇವಾ, ನಿನ್ನ ಹಿಂದೆ ನಾ ಬಂದೆ ದೇವಾ. ನೀ ನನ್ನ ಕರೆದೆ ದೇವಾ, ನಿನ್ನ ಹಿಂದೆ ನಾ ಬಂದೆ ದೇವಾ. ಮಾತೆಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲೇ ನನ್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡೆ, ಮಾತೆಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲೇ ನನ್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡೆ. ನನ್ನೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ನನ್ನೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಶತಕೋಟಿ ಜನರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹುಡುಕಿ ನೀ ಕರೆದೆ
ಸೇವೆಗೆ ನೇಮಿಸಿದೆ ನನ್ನ, ನಿನ್ನ ಸೇವೆಗೆ ನೇಮಿಸಿದೆ ನನ್ನ. ರೋಗಿಗೆ ಸೌಖ್ಯವ ಕೊಡಲು, ಬಂಧಿತರಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಕೊಡಲು. ರೋಗಿಗೆ ಸೌಖ್ಯವ ಕೊಡಲು, ಬಂಧಿತರಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಕೊಡಲು. ಸೈತಾನನ ಶಕ್ತಿಯ ಅಡಗಿಸಿ ಬಿಡಲು, ಸೈತಾನನ ಶಕ್ತಿಯ ಅಡಗಿಸಿ ಬಿಡಲು. ಅಭಿಷೇಕವ ಮಾಡಿರುವೆ ನನ್ನ, ಅಭಿಷೇಕವ ಮಾಡಿರುವೆ ನನ್ನ. ಅಲ್ಲೇಲುಯ ಅಲ್ಲೇಲುಯ ಅಲ್ಲೇಲು ಅಲ್ಲೇಲುಯ. ಗಟ್ಟಿದಳ ಅಂಗವಿಯ ಅಲ್ಲೇಲುಯ ಅಲ್ಲೇಲುಯ ಅಲ್ಲೇಲು ಅಲ್ಲೇಲುಯ 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 ಅಲ್ಲೇಲು ಅಲ್ಲೇಲುಯ 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 ಅಲ್ಲೇಲು ಅಲ್ಲೇಲುಯ 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 Thank you, Jesus. Hallelujah, 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 thank you, hallelujah, 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 hallelujah. देवाची उतर ऐकूंक आमची मौन आनी काळी जमी उक्ते करया. समय लागीं मागया आमी धाड तुज्या पवित्र आत्म्याक आमचेर आनी आमची काळजां मनांत उक्ती कर. आनी तूं आमच्या काळजांत बिडार करूंक, तुजें उतार आमच्या काळजांच्या शिरां शिरांनी रोंबोंक आनी तें फळ दिवंक आमकां कृपेन आनी पवित्र आत्म्याच्या सक्तीन बर म्हण आमी कलतेपणान मागया. पान संख्या 99 99. Jesus बसैल्या पोवी आत्म्याये, बापाच्या आत्म्यातून देवोन ये. जेजू बसैल्या पोवी आत्म्याये, बापाच्या आत्म्यातून देवोन ये. मोगाच्या आज्ञा मुजेर देवोन ये, मोगाच्या आत्म्या मुजेर देवोन ये. मोजा दुकांत बसवन दिवकी, मोजा दुकांत बसवन दिवकी. जेसून बसैल्या पोवी आत्म्याये, बापाच्या आत्म्यातून देवोन ये. जेसून बसैल्या पोवी आत्म्याये, बापाच्या आत्म्यातून देवोन ये. बापाच्या आत्म्यातून देवोन ये, बापाच्या आत्म्यातून देवोन ये. सिराकाच्या ग्रंथांतलें वाचप 6 अध्याय 5 17 वाक्य. इश्टागत मोगाळ उतरां इश्टांची संख्या वाडयतात, मैपसी जीब इश्टगतीचे प्रणाम सडयता. तुज्या वळखीचे मनीस जायते आसो, पूण तुका बोध दिवंक हजारां मदल्या एकल्याक विंचून काड. तूं इश्ट जोडूंक सोदताय जाल्यार पयलें ताची परिक्षा कर,
आनी ताचेर विश्वास दवरूंक दरवड नाका. कित्याक कोण मनीस आपल्या फायद्याक लागून इश्ट जाता, पूण तुज्या आकांताच्या दिसा तुजे सवेन तो आसचो ना. कोण मनीस इश्ट आसलो तो दुस्मान जाता आनी तुका लजेक घालूंक तुमचें झगडें परगट करता. कोण मनीस तुज्या मेजार बसूंक इश्ट जाता, पूण तुज्या आकांताच्या दिसा तुजे सवेन तो आसचो ना. तुज्या सुखांत तो आपुणूच तूं म्हूण लेखतलो आनी तुज्या साकरांक फरमायतलो, पूण तुजेर विघ्न येता जाल्यार तो तुजे विरोध रावतलो आनी तुजे मुखलो लिपतलो. तुज्या दुस्मानांतावन पयस राव आनी तुज्या इश्टां विशीं सत्राय घे. एक विश्वासी इश्ट एक घट आसरो, जाका तो मेळटा ताका एक दिर्वेंस मेळटा. विश्वासी इश्ट इतली मोलादीक वस्त ना, ताचे मोल करूंकच जायना. एक विश्वासी इश्ट जिविताचें वखात सर्वेस्पराचे भिरांत आसलेल्यांक तो मेळटा. जो सर्वेस्पराक भियेता तो खरें इश्ट करता, कित्याक जसो आपूण तसो ताचो इश्ट. देवाचें उतार हें. कर. फाटल्या थोड्या मागण्या जमातींत आमी इश्टागती विशयंत नियाळ करनासा. इश्टागत एक संबंध मोग करूंक देवान आमकां आदेश दिला, तरी इश्टागत करीसे म्हूण सांगूंक ना. कित्याक इश्टागत एक संबंध. इश्टागत आमच्या जिवितांत कुडसिता या कळवयता. म्हळ्यार आमकां बरें करूंक शकता या आमच्या जिवितांत आमकां पाड करूंक शकता. इश्टागतेची लक्षणां कसलीं, खरें इश्ट कोण आनी कशें आमी परखेचें ह्या पुरा विशयंत आमी नियाळ केल्लो मोगाच्यान. आयच्या दिसा हांव तो नियाळ करता. खापाटी इश्ट कोण आनी ह्या फटकिऱ्या इश्ट मेळ्ळ्या वेळार हांवें कितें करियेत म्हणल्या विशयन सवाल. कित्याक म्हळ्यार मुस्त जाणांक आमकां अनुभव आसा जिवितांत. आमच्या जिवितांत आमी खरें इश्ट म्हूण जाल्या, पूण ते फटकिरे इश्ट आमकां. आनी फटकिरे इश्ट म्हूण कळचें कशें, फटकिरे इश्ट मेळ्ळ्यार हांवें तुवें कितें करीत ह्या विशयंत हांव तूं आज नियाळ करतलें. हांव आयच्या वचपांत आमी पळयलें जाल्यार थंयसर पळयत पुस्तक म्हणटा इश्ट करच्या पयलें परिक्षा कर. 7वें वाक्य म्हणटा इश्ट करच्या पयलें परिक्षा कर. कित्याक थोडे फायद्याक लागून तुज्या इश्ट जातात, तर आनी थोडो इश्ट आशिल्ले तुजे दुस्मान जातात आनी तुका लजेक घालूंक तुजे विशयंत झगडें कर तो तुज्या विशयंतलें परगट करता. आकांताच्या दिसा तुजो आसचो ना. विघ्न येतना तुजे विरोध रावतलो, तुजे मुखलो तो फळटलो. हें पुरा आयच्या वचपांत आमी पळयलें. जिवनांत इश्टागतींतली प्रमुखगी मुस्तपोटी फटकिऱ्या इश्ट मेळिल्ल्या वरवीं, ह्या धोको दिवच्या इश्ट मेळिल्ल्या वरवीं आमचें सगळें जिवन पाड जाता. मुस्तपोटीन जिवन पाड जाता. आनी पवित्र पुस्तक म्हणटा जर तर एक इश्ट दुस्मान जाय जाल्यार त्या मरणाच्या बरी आमकां ती दुखी बरी आमकां भोगता म्हणटा. पवित्र पुस्तक म्हणटा सिराकाच्या ग्रंथांत मोत खेळणारे 2रें वाक्य म्हणटा मोगाचो इश्ट दुस्मान जाय जाल्यार तेतना भोगची दूख मरणाच्या दुखाक समान. त्या देखून मोगाचें न्हू असली दूख आमकां भोगूंक नसो. मरणाची दूख आमच्या जिवितांत भोगूंक नसो. आमच्या जिवितांत थोडे फावटी आमकां पिशें जाल्ल्या बरें जाता. आमचो इश्ट आमकां घात करण आमचो दुस्मान जाल्ल्या वेळार पिशें जाता. मुस्त जाणां आमी हॉस्पिटलांत पळयता. आनी थोडे डिप्रेशन जातात. कित्याक मानसीक वत्तड तोडवंक तांकां जायना. आनी थोड्यांक जिवितांत भेर एकता आनी ती भिवकुरी जातात. आनी थोड्यांक जिवनच नाका म्हूण जाता. तर असली घडीता आमच्या जिवितांत जायनातल्या बरी हांवें तुवें कसलें आमी मुंजाकृत कामां काणगे जाय. कशें आमकां एक इश्ट बरें गोडशें उलयता तरी तो एक फटकिरो इश्ट म्हणून आमकां कशें कळटा.
पवित्र पुस्तक म्हणटा म्हणण्याच्या पुस्तकांत 26 ते 25 वाक्य म्हणटा तसलो मनीस मधुर उतरां उलयतना ताका फातये नाका, कित्याक ताच्या काळजांत 7 कांटळ्याच्यो वस्तू लिपोवन आसात. मधुर उतरां उलयतना फातये नाका, कित्याक ताच्या काळजांत कितें आसात 7 कांटाळ्याच्यो वस्तू लिपोवन आसात. आज आमी ध्यान करता त्यो खंयच्यो त्यो 7 कांटाळ्याच्यो वस्तू त्या मनशा थंय आसात. असल्यो वस्तू आसात तर हांवें तुवें वस्तू जागृत जायचे. पयल्यान पयलें आमी उडास दवरचे, जर तर आमच्या शाळावळींत आमकां कळटा की तो मनीस विश्वासघात करचो या आपले लॉयल्टी म्हळ्यार आपलें कितें निश्ठपण म्हणटा आमी तो बदलूचो व्यक्ती, या आमचें म्हणलें कितें आसा तें ताचें करचो म्हणलो व्यक्ती आसा तर इमिडिएटली हांवें तुवें जागृत जाय. जावं करो आमच्या जिवितांत थोडी बिजनेस आसात, आमी फ्रेंड्स म्हणटा आकडे तो बिजनेस सगळें करता, आमचे पुरो बिजनेस तोच व्हरता, आमकां कांय येना. थोडे फावटी आमचे इश्ट असतात आनी आमच्या बॉयफ्रेंडा लागीं तो काजार जाता, तें काजार जाता, या आमच्या गर्लफ्रेंडा लागीं तो आमचो इश्ट काजार जाता. आनी थोडे फावटी आमचे इश्ट असतात आमचे लागीं आसा जे सगल्यो वस्तू त्यो कश्यो म्हणून करून ताज्यो करून घेता, कश्यो म्हणून करून ताज्यो करून घेता. आमी न्यायकर्त्याच्या पुस्तकांत 14 अध्यायांत थंयसर एक घटना आसा. सामसांको दलीलाच्या पयलें ताजे कॅस कातरले ते दलीला म्हणल्या बायलेन, ताच्या पयलीं एक पतीण आशिल्ली आनी ही पतीण तो कितें करता, ताजे गम्मत पार्टी दवरले वेळार त्या पतीणेच्या कुशीचे एक 30 जाणांक थंय आपोवन हाडटा. ती चेडवाच्या सायडीत रावन थंयसर जेवण आनी करता आसतना वो सामसांव एक उमेण सांगता आनी 14:12 वाक्य म्हणटा, सामसांव तांकां म्हळें हांव तुमकां एक उमेण सांगता आनी तुमी उत्सवाच्या 7 दिसां भितर ह्या उमेणाचो अर्थ सांगशात जाल्यार हांव तुमकां सणाची वस्त्रां आनी 30 नाजूक दकले दितलो. पूण तुमच्यान म्हाका जाप दिवंक जायना जाल्यार तुमी म्हाका 30 सणाची वस्त्रां आनी 30 नाजूक दकले दिवंक जाय. ताणें जाप दिली, उमेणी सांग आनी आमी तें आयकता. आनी तो चॅलेंज एक्सेप्टेड. उमेण हो सांगता, पूण 3 दीस जाल्यार हांकां उमेणेचो अर्थ कळना. आखरेक ते कितें करतात, अच्छा बायले लागीं येतात आनी म्हणटात कशें म्हणून न्हवऱ्याक पुसलाय, कशें म्हणून न्हवऱ्याक पुसलाव न्हू ताज्या तोंडांतल्यान आडय म्हूण सांगतात. आनी हो तशेंच करता ती बायल. पयलीं पुस्तक म्हणटा 16 वाक्यात न्हू, सामसांवच्या मुखार ताजी व्हंकल रडली आनी तिणें म्हळें तूं म्हजो मोग करिनाय, बगार द्वेश करताय, तुवें म्हज्या नागरिकांक एक उमेणी सांगलें पूण ताची जाप म्हाकाय तुवें सांगूंक नाय. ताणें तिका म्हळें हांवें ती जाप म्हज्या बापायक आनी म्हज्या आवयक लेगूंक सांगूंक ना तर तुका ती कित्याक सांगूंक जाय. पूण उत्सवाचे 7 दीस पर्यंत ती ताचे मुखार रडत रावली. 7व्या दिसा तिणें ताका इतलो आग्रो केलो की ताणें तिका जाप सांगली आनी तिणें आपल्या नागरिकाक उमेण्याचो अर्थ सांगलो. पळय मांकोड केलें इतलें की रडलें बडयलें, खाळीस म्हणले बरें पिंजून गेल्ले बरें केलें आनी कळ्ळेंत कुडलें वचून तांकां सांगलें. आनी ताणें कितें केलें, त्या उमेण्याचो अर्थ सांगलो. आनी सांगले कुडले वो कितें म्हणटा, तो म्हणटा जर तर सामसांव म्हणटा जर तर म्हज्या पाडयेन कोसूंक नात जाल्यार म्हजो उमेण्याचो अर्थ तुमकां कळटो ना म्हणटा. आनी ताजे उपरांत थंयसर तें घटन जाल्या उपरांत तो थंयसर तो वेता. थंय ताका मोतू ताणें उस्त्रां आनी तांकां दिवंक पडटा तें आनी तो दिता. आनी तक्षण हाका बेजार जाता, कोणाक सामसांवाक बेजार जाता आनी थंयसर तो वेता. गेल्ल्या कुडलें कितें जालें म्हणलें सवाल. 20वें वाक्य आमी अर्थ करून घेवचें. 20वें वाक्य म्हणटा सामसांवच्या बायलेक ताच्या लग्नाच्या दिसा तासो देडो रावल्या मनशाक दिलें. पळय खंय पळय, ता
असो देडो रावल्लो समसांच्या बायले काणून येता ही समसांची बायल समसां कडेन रडणें करना घालाटो करना रोडोन मागोन पांयांक पडोवन उमेदीचो अर्स काण घेता आनी वचून तांकां सांगता आनी एका विक्रीत करता. आजच्या देड्याक कुशीन पळयता आनी देड्याक ताच्या बोळसान घालता ती बायल. या देडो त्या बायलेक ताच्या बोळसान घालता. कोणाची आसती कोणाक गेली गी कोण भितर घालता इश्ट भितर घालता. त्या देखून मोगाच्यानो मुस्तुबुटी आमच्या जिवितांत आमचे कॉन्टॅक्ट्स जावंक पुरो आमचे फ्रेंड्स जावंक पुरो आमचे आस्त जावंक पुरो आमचे मनशां जावंक पुरो आमचे कसलें आसा जावंक पुरो आमचें कितें इश्ट आसात पळय आमकां कळीत नातल्या बरी लो तांकां तांच्या भितर घालून सोडटात. असलें कळल्या कुडले तुमी जागृत रावना जाल्यार मागीरचे मूस आणखी चड कश जातात. त्या देखून हें पयलें तुमी उडास आसतना विळापाच्या पुस्तकांत पयल्या अध्यायान दुसरें वाक्य म्हणटा रातभर ती रडता दुकान तिच्या पोल्या वयल्यान गळटात सगळे तिच्या प्रेमी मदें तिका बुजयतलो एकलो पर्यंत ना सगळे तिच्या इश्टांनी तिका घात केला आनी ती तिचे दुस्मान जाल्यात. सगळे आमकां इश्ट म्हणले आमकां घातकर आमचे दुस्मान जातात. दुसरें आमची अस्कत काही दुरुपयोग करचे व्यक्ती जावंक आमचे कडेन दुबळीकाय आसा आनी आमचो इश्ट म्हणत आमची दुबळीकाय तो दुरुपयोग करता. जावंक करो एका व्यक्तीक लैंगीक इल्ली चड आसक्त आसा ताचे तो दुरुपयोग करता आनी ताका फसोवन घालता. जावंक करो एकलो सोऱ्याक जावंक करो ड्रग्सांक जावंक करो एकलो इल्लो चड भियेता आनी तें भिंत तो ताजें कितें ताका कळटा आनी ताचो दुरुपयोग करता. एक उदाहरण तुमच्या मुखार दवरता. सामुएलाच्या दुसऱ्या पुस्तकांत 13व्या अध्यायांत आनी 14व्या अध्यायांत एक आमी घटन पळयता. थंयसर आसो आमोनाक आनी जोनादाब म्हणलें एक आमोन एक जोनादाब भारी क्लोज फ्रेंड्स. आनी आमोनाक ताच्या भावाच्या भयणी कडेन म्हळ्यार कजन भाव पडटा ते म्हळ्यार रायांक चड एका जागी चड बायल आसतलो आनी थंयसर त्या आमोनाचो भाव अबसलोम ताची भयण थामार. ह्या आमोनाक थामाराचेर भयंकर मोग पडटा. आतां हाका लैंगीक आसक्त सुरू जाता आनी देदेसभर जावन टेन्शनार आसतना ओ जोनादाब येवन सांगता तूं काल्याक टेन्शन करताय आनी तो सांगता म्हाका अशें अशें आशा आसा सायबा तेले एक कर व्हडलें टेन्शन कांय ना तुका पीड आयल्या बरी कर आनी तें टेन्शन कालें पिडेस्त जावन न्हिदे. राय येवन विचारतलो कितें तूं न्हिदलाय त्या सांग म्हाका मस्त पिडा आसा म्हाका कांय तांकां ना तूं वचून त्या स्त्रीक थामाराक म्हजे कडच्यान धाड आनी ती येता न्ही त्या धाडा कालें करचें कन्न सोडू. आनी ही आयडिया ताका बरी जाता कोणाक आमोनाक. आनी आमोन तशें तें करता सीक पडल्या बरें करता. राय थंयसर येता राया कडेन सांगता म्हाका थामारान ती येजे म्हणून त्या खातीर ताका थामाराक थंयसर धाडटात आनी वो पिडेस्त थंयसर वोकात हाडनायली म्हणटाना कोण नातल्या वेळार वो आमोन त्या थामाराक पाड करता. आनी ह्या खातीर त्या थामाराक पाड करना ताजे उपरांत थामार म्हणटा म्हजे कडेन खाजार जायचे म्हणून तो आमोन म्हणटा ना ना तुजे लागीं खाजार जायना म्हणून कित्याक म्हळ्यार ताका खाली ताजे आसक्त ताका खुशी करूंक जाय आसली तितल्यांत आनी त्या देखून ताका जिवीशी मारतात. आमोनाक तो अबसलोम मेळून सांगात्याक हाडून ताका जिवीशी मारतात. आतां जोनादाबाचो खेळ पळय. आतां ह्या आमोनाक जिशी मारल्या वेळार आनंत सांगून करतू हांव पुरा करेल न्ही. दावीद राय कंतिश्ट आशिल्लो आनी आमी पळयता थंयसर 13व्या अध्यायान 31-33 वाक्यांत दावीद उठलो ताणें आपली म्हळ्यार ताका जिवीशी मारल्या कुडले आमोनाक जिवीशी मारल्या कुडले दावीद उठलो ताणें आपली वस्त्रां पिंजलीं आनी जो धरणीर पडलो. थंय उबी आसलेल्या सेवकांनी आपली वस्त्रां पिंजलीं पूण दाविदाच्या भावा सिमेयाच्या पुता जोनादाबान उलोवन म्हळें सर तरणाट्या रायकोरांक जिवीशी मारल्यात म्हूण म्हजो धनी चिंतिना जावं. आमोन एकलो मात्र मेला कित्याक आमोनान अबसलोमाच्या भयणी तामाराचेर बलात्कार केलो. त्या दिसा तावन अबसलोमान हो निश्चय केल्लो
देखून आतां सर राजकुवर मेल्यात म्हूण चिंतून खंय करचें नाका कित्याक आम्मोन एकलो मात्र मेला ओ पडटा राया कडेन सांगता खाले टेंशन करताय आम्मोन न्ही ताणें तें केल्लें कर म्हणे ताका ताणें केल्लें की तें ताका जिवेशी मारलें व्हडलें घालें आसूं तूं समाधानान राव म्हळ्यार ओ बारी बरें राया कडेन कोण इश्ट बारी बरो जोनादाब दाविदा कडेन बरो शिंद्र केल्लें कोणें जोनादाबान त्या आम्मोनाक रॉंग आयडिया सांगून तशें करून सगळें शिंद्र करून तो समस जाल्या उपरांत ओ बरोच आमकांय मस्त जाणां शिंत मेळटात आमकां लागोन घालतात आमकां एकामेका लागोन घालतात आनी ती बारी बरें नासतात ती कितलीं बरीं मनशां म्हळ्यार सगळ्यांकी म्हणटा बारी बरें मनीस बारी बरो तो बारी बरें आनी आमकां लागोन घालतात आनी असल्या व्यक्ती दोन मोगाचे न्हू म्हळ्यार आमचे थंय खंयचे अस्कत काय आशिल्ली दुरुपयोग करचे कोणी व्यक्ती आसा जाल्यार त्या आमी जागृत जायचंय कितें ओ मनीस सारको ना ओ फ्रेंड म्हजो सारको न्ही म्हणून तिसरें आमचे गुटू दुसऱ्यांक सांगचे व्यक्ती आसा जाल्यार तसल्या व्यक्तींक आमी पयस दवरूंक जाय पयत पुस्तक म्हणटा सालुकाच्या 22:47 वाक्य म्हणटा तो अशें उलोवन आसतना थंय पावलो एक लोका समोर जुदास नांवाचो बारांतलो एकलो तांच्या मुखल्यान वाटदन वेतालो तो जेजूचो उमो घेवन हेचे खातीर ताजे सेशन गेलो जेजून ताका म्हळें जुदासा उमो घेवन मनशा पोताक तूं पराधीन करताय मो जुदासा मात्र कोत्ता आसलो जेजू खंय आसा म्हणून आमच्या थोड्या इश्टांक मात्र कोत्ता आमी कालें करता म्हणून त्या देखून उडास दवरा आमचे पुरा गूट आसचे पळय थोडे फावटी आमचे इश्टीने आमकां दुरुपयोग करतात हांगा जुदासान दुरुपयोग केलो बारी हांव क्लोज तूं कांय मंडोवन करनाका ताका हांवें किस जाल्यार दियेत तितले आमी बारी क्लोज हांव आनी जेजू बारी क्लोज खंय आसा ताका तो वाट धरून येता खंय रावता ताका गुत्त आसा तो गुट तो ताज्या दुस्मानांक दिता आनी ताका विकृत करता आनी त्या देखून म्हणण्याच्या पुस्तकान 27 वाक्य म्हणटा दुस्मानाचे उमय खापाटान भरलेले मस्तपोटी आमकां बरें मोगान पळयतात किस दितात म्हळ्यार किस निसायकी वंटांनी दिवंक पुरो ह्या उलोवची उतरां इतलीं किसाचे की चड गोडसाण्याची आनी तें पातयेवन आमी सांपडता मोगाच्या न्हू चवथें हांव मोठव्यान सांगता हांव चिंता तुमकां हर एकल्यांक गरज जाता तुमी घरा वचून नियाळ करा चवथें आमचे सांगात रावून आमकां घाई करतात खंयची काय कुडीक जावंक पुरो मोतीक जावंक पुरो आत्म्याक जावंक पुरो जकारिया प्रवादीच्या पुस्तकांत 13 वाक्य म्हणटा तुज्या हृदयार हे घाई कोणें केल्यात अशें ताका कोणेंय विचारल्यार तो अशी जाप दितालो म्हज्या इश्टाच्या घरा तें म्हाका जालें म्हज्या खंय घरा जालें कोणायकर वाटेर येताना जाल्लें न्ही कोणाकर इश्टाकर गेल्ल्या वेळार जालें मस्त जाणांक चलयांक जाल्यार अनुभव आसूंक पुरो चल्यां कडेन बरेंकान साळावळ आसतात खंय आपोवन व्हरतात आनी मुखार कशें तांकां तांच्या जिवितांत घात जाता म्हणलें मुस्तणांक अनुभव आसा चलयांक मात न्ही चल्यांकय मुस्तणांक जाता आनी थोड्यांक आमकां घरा म्हळ्यार रावचें गरजाय जें म्हणना वावर करचो जागो जावंक पुरो ह्या एकलो व्यक्ती ताज्या खाशा बारीक कॉन्फिडेन्शियल जाग्याक आमकां आपयता आनी थंयसर आमकां आमच्या आत्म्याक गाय करूंक पुरो मोथीक गाय करूंक पुरो ह्या कुडीक गाय करूंक पुरो मस्त कडेन फ्रेंड्स लढाय करना जिशी मारले आमी पेपरांनी वाचता मस्त विविध रितीन घडटा तुमी डीपर मागीर नियाळ करा हांवें सांगचें बेस हांव सांगून आसा फंडमेंटल सांगून आसा त्या देखून उडास दवरा जर तर आमकां एक कोणी व्यक्ती म्हजो इश्ट म्हणून बरें उलोवन ताज्या जाग्याक आपोवन व्हरून थंयसर आमकां दुखोवचें कामां करता ताज्या ठाणे आपयल्या जाग्याक वचून थंयसर आमकां दुखयलें काम करता व्हेरी डेंजरस बारीक नश्टांचें तें आमी केअरफूल जावन आसा सय 5 आमचे कडेन कोणी झगडें करता जाल्यार ते विश्वासाक योग्य जाल्ले मनीस न्ही आमी पळयता उत्पत्ती ग्रंथांत अब्राम आनीक लोट अब्रामाक मात देवाचें आपोवण आशिल्लें लोटी ताज्या फाटल्यान येता बारी क्लोज आशिल्लें बरी आनी मुखार आमी पळयता त्या 13व्या अध्यायांत तांचे तें आस्त बदकी सडटा आसतना तांचे मदें तांच्या कामाच्या मदें गालाटो जाता आनी अख्रेक अब्राम म्हणटा आमचे भितर झगडीं कित्याक
तो म्हणटा म्हजे आनी तुजे मदें वा म्हजे आनी तुज्या गोवळ्या मदें झगडी जावंक नजो. कित्याक आमी बाबाव सगळो प्रदेश तुजे मुखार आसा न्ही, तूं म्हजे तावन वेगळो सर, तूं दाव्याक वयता जाल्यार उजव्याक येता म्हणटा. आब्रामाक सुसूंक जायना, तुका खंयचें जाय काड. आनी वो कितें पळयता, वो चिंतिनांगी आब्रामा द्वारे आपूण इतलो प्रगती जाला म्हण चिंतिना. तो कालें करता, खंयचो बरो जागो आसा पळय तो आपणाक जाय म्हणटा. आमचे बुटी इश्ट इश्टिणी तश्योच आमचे तावन अभिवृद्धी जातात, आमचे कडेन ते झगडें करतात, आखरेक बरो वांटो काण फस्ट तिंत काण जावतात, आमकां कांय येना. असलें व्यक्तित्व तुमी पळयलें जाल्यार उडास दवरूं जाय. हे तुमचे खरे इश्ट न्ही, फुडकिरे इश्ट वा इश्टिणी म्हणलें तुमी समजून घे जाय. सोवें मोसोर आसचे व्यक्ती म्हळ्यार आमकां सक्सेस जाताना तांचे तोंडां येदी भोंवतात मुखार कंग्रॅच्युलेशन म्हणटात, मोती भितर रडटात, तेव्हा म्हजें आकर्शण कशें जालें गे म्हणून. आमकां कांय दुखाची संगत जाल्यार तांकां बारीक कशी मुखार मात मोसळे कण्णीर भयंकर वळयतात. इतलें बेजार जाता की तांकां घुसू करून रडटात. मागीर भायर ताका जायजे ताणें केल्लें कर्माक तशें जायजें आसा ताका म्हणून तिंत म्हणटात. जर तर कित्या तें करता, मोसरा द्वारे करता. आमी पळयता साऊल आनी दावीद भारी मोगान आशिल्ले. साऊल राय आनी दावीद भारी मोगान आशिल्ले. पयल्या सामुएलाच्या ग्रंथांत 16 वाक्य म्हणटा, साऊलाक तो म्हळ्यार दावीद इतलो मोगासो जालो की ताणें ताका आपले शास्त्रवाहक केलो आनी जेसेक हो संदेश धाडलो. म्हळ्यार आपणाक तितलो मोगासो हो दावीद. पूण वस्तू दावीद केदाळा गोलियाताक जिवीशी मारलें आनी ह्या स्त्रियांनी ताका होगळशिलें. आनी ते आमी पळयता पयल्या सामुएलाच्या ग्रंथांत 8 अध्याय 7 आनी 8 वाक्य म्हणटा, त्या स्त्रियांनी गायन केलें. साऊलान जिवीशी मारलें 1000, दावीदान आपल्या 10,000. साऊलाक एकदम राग येयलो आनी मोसराच्या नदरेन तो पळोवंक लागलो. आनी इतल्या मोगान आसलो व्यक्ती केदाळा मोसोर फ्रेंड्सां भितर, मोगान आसल्या व्यक्ती भितर फ्रेंड्सां भितर मोसोर सरलो की ताजे उपरांत साऊल त्या दावीदाक लागाड काडूंक पळयता. मस्त रितीन तो पळयता. आमची फ्रेंड्सांय तशींच मुखार बरें उलयतात. खंय पुरो आमकां शिरकोन घालूंक पळयता, पुरा पळयतात. मुखार बरें भारी मोगान पळयतात. देखून उडास दवरा, तुमच्या इश्टाके इश्टिणीक तुमचेर मोसोर आसा म्हूण कळल्यार तो तुमचो खरो इश्ट न्ही, पयस सरूंक तुमी तयार रावचे गरज. म्हणण्याच्या पुस्तकांत 27 अध्याय 4 वाक्य म्हणटा, मोसरा विरोध कोणाच्यान रावोंक जायत. असले मोसराचें काळीज जर तर आमच्या इश्टाके इश्टिणीक आसा म्हूण कळल्यार उडास दवरा, तो तुमचें खरें इश्ट न्ही. 7वें सक्सेस आसतना म्हळ्यार आमी जिखतना आमचे सांगात आसात, सोलवणे वेळार आमचे दोनचे व्यक्तित्व आसा जाल्यार ते आमचे खरे इश्ट न्ही, फुडकिरे इश्ट. कीर्तन 41 7 ते 9 वाक्य अशें म्हणटा, म्हजे दुस्मान सांगात मेळून म्हजे विशीं गुणगुणतात, म्हजेर आयिल्ले कश्ट म्हाका फावो म्हूण ते सांगतात. एक मरेकार पिडा ताजेर आयल्या, एक पोटी हांतरुणाक लागलो तो परतून उठचो ना. जाचेर हांवें पातयो नासलो, जाणें म्हजो उंडो केल्लो, तो म्हजो इश्ट लेगून म्हजेर आपली खोटो भरता. केदाळा आमकां कश्ट येतात, थवळ आमचे तोंड पयस वचून आमकां खोटो भरतात, आमचे तोंड पयस वेतात. ह्या ताका जायचे म्हूण कोणा लागीं सांगलां जाल्यार उडास दवरा, त्या व्यक्ती तावन तुमचो व्यक्ती खरो इश्ट न्ही. हे 7 हांवें संगती तुमच्या मुखार दवरल्यो. आतां असले इश्ट म्हणल्यार खालें करचें म्हणल्यार सवाल मेळटात, हर एकल्यांक मेळटात, कोणाक मेळना, हर एकल्यांक मेळ्ळ्यात, म्हाकाय मेळ्ळ्यात, तुमकांय मेळ्ळें, खंडीत आसतलेंच. पूण कितें करयत गे म्हणलें सवाल. आमकां आशा आसता त्या इश्टा इश्टीने तावन बचाव जावचें. दुसरें आमकां आसता ती आमच्या सांगाता आसली न्ही, पूण ताणें आमच्या दोळ्या मुखार फाट घाल्याक जावचें, ती बरें जायचें म्हणली आशा आमकां आसूंक पुरो. तिसरें आसूंक पुरो आनी आमकां अशें केल्ल्या काका कांय पूण इल्लें म्हणी जायचें म्हणलें, इल्लें मोती ती आमचें तें आसूंक पुरो. चवथें आमचो दिशाकय आसा तें आमकां पावाचें, आमी डिप्रेशनार ह्या मानसीक वत्तणांत रावूं नजो, खंय आमी मुखार जिवितांत वचाचें, शेवट पावचें म्हणलें. 4 संगती आमकां खंडीत जावन आसतात. ह्या 4 संगती विशयंत आमी नियाळ करचो जाल्यार पयल्यान पयलें तुजो इश्ट कापाटी म्हूण कळल्या कोडलें, तुवें त्या मनशाक
भायर येवंक तुवें प्रयत्न करीसय मुस्तुमुटी आमी लागशिल्लो इश्ट कोणाक म्हणचे थोडे म्हणटा म्हजो रायट हँड या तो रायट हँड म्हणटा आमचो उजवो हात सायबा तो म्हजो तितलो क्लोज उजवो हात म्हणटा आनी थोडे म्हणटात थोत्तो म्हाका सगळो संवसार तेंत म्हजें सगळें संवसार म्हजे दिश्ट ते म्हजे दिश्ट म्हाका संवसार दिसतो म्हज्या इश्ट इश्टिणी मुखांतर मात्र उरल्या मुखांतर दिसना म्हाका तितलो आमकां इश्टिणी ह्या आमच्या मुखांत इश्टा वयर आमचो दोळो जावन ह्या आमचो हात जावन आमी तांकां ट्रीट करता आनी अशें जाल्यार संगतीन पळयत पुस्तक म्हणटा मातेवाच्या 5 अध्यायान 29 वाक्य म्हणटा तुजो उजवो दोळो तुका पातकाक ओडटा जाल्यार तो कुंकून काड आनी पयस उडय तुजी सगळी कूड येमकोणान घालन काण घेवचे प्रास तुजो एक विस्वो तुवें होगडावन काण गेलो अदीक बरें तुजो उजवो हात तुका पातकाक ओडटा जाल्यार तो खातरन काड आनी पयस उडय सगळी कूड येमकोणाक वेचे प्रास तुज्या कुडीसो एक विश्व तुजें होगडावन काण गेलें अदीक बरें त्या देखून मोगाचें न्हू मुस्तुपुटी आमकां एक फ्रेंडान धोको दिल्ल्या कुडले सगळ्यांचेर आमकां राग आवय बापूय नाकात भाऊ भयणी नाकात उरलें कोणी नाकात शेजारी नाकात सगळ्यां नाकात तशें जावंक नसो तो इश्ट त्या इश्टीन कितें मोस केला त्या व्यक्तीक तुज्या जिवनांतल्यान भायर घाल तक्षण काण सगळें तुजें जिवन पाड जावच्या बदलाक खेदाळ तुका कळटा की तो फुडकिरो इश्ट या फुडकिरें इश्टीन म्हूण कळटा की त्या व्यक्तीक तुज्या जिवनांतल्यान भायर घालीसय तुज्या जिवनांत ताजे संबंध तावन तुवें भायर येयसय दॅट इज द फर्स्ट थिंग हांवें तुवें करूंक आसचें विशय दुसरें तांचे बसत आमी मागासय कित्याक म्हळ्यार आमकां अन्याय जालो आनी 4 जाणां त्या मनशान वचून अन्याय करून वचो तर तो मनीस परिवर्तन जायचें तें मनीस परिवर्तन जावचे खातीर हांवें तुवें मागासय पळयत पुस्तक म्हणटा आमकां जोबाच्या पुस्तकान आमी पळयलें जाल्यार थंयसर ताजे एक इश्ट आशिल्ले जोब असो 2 अध्याय 11 वाक्य म्हणटा जोबाक कश्ट आयिल्ल्या वेळार ताजे एक इश्ट खबर मेळ्ळी पयशे गांवांत ते आयले दीस रात ताजे बगलेन बसले ते व्हडल्यान रडले पूण मागीर कितें करतात नाका जाल्लें एक सांगूंक सुरू करतात ते एक इश्ट जोबाचे बारीक क्लोज हार्ट टू हार्ट आयले रडले पुरो केलें पूण मागीर दुसरें उलोवंक धरलें आनी पळयत पुस्तक म्हणटा ठाणी त्या गाणी उलयल्लें सर्वेस्पराक मानोना सर्वेस्पर म्हणटा 42 अध्यायांत सर्वेस्परान जोबाक ही उतरां सांगल्या उपरांत सर्वेस्परान ते मनाच्या एलिफसाक म्हळें म्हाका तुजो आनी तुज्या थेगा इश्टांचो राग येयला कित्याक म्हजो सेवक जोब म्हजे विशीं सारकें आसा तें उलयलो तरी तुमी उलोवंक ना देखून आतां 7 पाडे आनी 7 बकरे घेया आनी म्हज्या सेवका जोबाचे वचून तुमचे बसत एक होम बली पेटया आनी तुमचे सेवक आनी म्हजो सेवक जोब तुमचे बसत प्रार्थना करूं हांगासर पळया ते 3 जण मोगान आयले इश्ट जावन आयले पूण मागीर नाका जाल्लें जोबा विशीं तूं तशें तूं अशें तशें जाल्यार तशें जाता गे अशें जाल्यार तशें उलटा 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 उलोवंक लागले आमच्या जिवितांत तशेंच मोगान इश्ट आसतात मागीर आमकां इल्ले कश्ट आयले म्हणटाना इल्ले समस्या आयले म्हणटाना आमचेर तांकां कालें तांकां उलोवंक जाय पूण पवित्र पुस्तक म्हणटा थवळी 10वें वाक्य म्हणटा जोबान आपल्या इश्टां बसत प्रार्थना केल्या उपरांत सर्वेस्परान जोबाची ग्रेस काय पाटी दिली सर्वेस्परान ताका आदी आसले त्या प्रास दोड्या मापान दिले केदाळा तुज्या मोस केल्ल्या तुका सूख वाटेन व्हेल्ल्या त्या इश्टां खातीर मागताय गे ते इश्टी आशिर्वाद जातात तूंय आशिर्वाद जाताय त्या खातीर आमच्या इश्टां बसत आमी मागोवंक जाय मोगाचें न्हू मातव्याच्या 5 अध्याय 44 वाक्यान तें सांगता घरा वचून तुमी वाचयेत तिसरें आमी सांगलें न्ही तांकां कांय म्हणी जाय जे म्हणून एक चिमटो करी जे म्हणून पूण चिमटो करूंक आमकां मोन येना कित्याक म्हळ्यार आमी वचून 4 दिवंक जायना आमी इल्लें मागणें केल्या उपरांत मारूंक जाता जायना ताका दुसरोच उपाय ताका वचून इल्लें चड दायळाय दाखय जें म्हणटा पळयत पुस्तक म्हणटा तूं केदाळा दायळाय दाखयताय पळय त्या दाळा थंयसर देव कितें करूंक आसा तें करून सोडटा म्हणण्याच्या पुस्तकान 25 अध्याय 21 वाक्य म्हणटा तुजो दुस्मान भुकेता जाल्यार ताका खावंक दी ठाण येता जाल्यार पियोंक दी अशें तूं ताज्या माथ्यार जळटे इंगळे घालतले आनी सर्वेस्पर तुका इनाम दितले तूं केदाळा कायंड हार्टेड जावन मोवाळ जावन तुका इश्टान ताका सूख केल्या वय तरी पूण ताका तूं
बोर हेंके धाडा करताय संबंध दवरीचे म्हणून ना इश्टागत ना संबंध तुटला पूण हर एकलो स्वामी मोग करूंक आसा त्या देखून तसल्या व्यक्तीकी तूं कांय दयाळाय दाखयताय जाल्यार पयत पुस्तक म्हणटा अशें तूं ताज्या माथ्यार जळते इंगळे घालतलोय कसले व्हडले आमकां मारल्यार तो वता पूण जळते इंगळे ताजेर पडले जाल्यार जळते इंगळे ताजेर पडले जाल्यार तुजें पुरा सपनां पुरा जारेक आयिल्ल्या बरी आनीक सुमी जेजूय म्हणटा पयत पुस्तक नव्या सल्ल्यान म्हणटा रोमांकारांक बरयल्या 12व्या अध्यायात 20-21 वाक्य म्हणटा हाचे की वर्तें तुजो दुस्मान भुकेता जाल्यार ताका जेवंक दी तो थान येता जाल्यार ताका पियोंक दी अशें करून तूं ताज्या माथ्यार उज्याची जळती केणां दळतलोय त्या देखून पवित्र पुस्तकान सांगचे प्रमाणे आमकां इश्ट इश्टिनी डोंगी केल्यार मोवाळें चलिल्ल्या वेळार सर्वेस्पर देव जें कितें तुज्या जिवितांत अन्यायानी जाल्या तो पळोवन घेता ताजी खुशी तो ताका जाय जाल्ले बरी जारी करता 4 आनी 11 मोगाचें न्हू तुमची दिश्ट नीटस आसूं उडास दवरां मुस्तुपटे आमी कंगाल जाता डेस्परेट जाता जेवण रुसाना न्हीद येना जिवनान कांय येनाका काम करूंक येनाका सगळें अपसेट जाता पूण उडास दवरा दिश्ट आमची सारकी आसूंक जाय म्हणण्याच्या पुस्तकान 4:21 आनी 27 म्हणटा तुजे दोळे नीट पळोवं तुजी दिश्ट तुजे मुखारच पडोवं तूं चलताय त्या मार्गाची तपासणी कर सगळ्यो तुज्यो वाटो थीर आसूं जावं उजव्याक जावं दाव्याक गोवा नाका तुजो पांय वायटांतावन पयस दवर म्हळ्यार तुजें जिवीत असो एक दिश्टावो आसा त्या दिश्टाव्या कुशीत तुजें जिवीत वचूं थंयसरच पळोवन वचूं आमी नव्या सल्ल्यान आमी पळयता 11व्या अध्यायात 44-45 वाक्यांत थंयसर कुड्डो बार्थेलोमो आसलो ताजे सांगाता उरले गुड्डे थंयसर ताजे सांगाता भीक मागताले सजवेत पूण जेजू येता म्हूण कळ्ळेंच वो बार्थेलेमो तो ते कितें करता सोम्या दाविदाच्या पुता म्हजी खाकूळ कर म्हूण व्हडा थाळ्यान तो बोंब मारता ताजी दिशा आसली ह्या जेजू कडेन वचा जाय म्हणून पूण ताजे सांगाता आसले कितें म्हणटात जावं पुरो सांगाता भीक मागोन आसले ताजे सांगाता रावतले ताजे सजे इश्ट ते म्हणटात पूण सबारान ताका थोंड दम म्हणून बेश्टायलो पूण दाविदाच्या पुता म्हजी काकूळ कर म्हूण तो आनीकय व्हडल्या तळ्यान बोब मारूंक लागलो तेव्हा जेजू रावलो आनी ताका हांगा आपया म्हणालो आनी ताका गूण केल्लें पयत पुस्तक सांगता जिवनांत कंगाल जावचें नाका आमच्या इश्ट इश्टिणेन मोज केल्ल्या वेळार कंगाल जायनाकात मोगाचें न्हू म्हाका तुमची जिविताची दिशा पळोवन आणकी चड उमेदीन तुमच्या जिविताच्या दिशे कुशीन वचा आनी आखरेक ह्या आखेर करता आसतना हो टॉपीक आमी उडास दवरया खरे इश्ट आमकां गरजेचे खरे इश्ट आमकां गरजेचे पयत पुस्तक म्हणटा एक विश्वासी इश्ट घट्ट आसलो जाका तो मेळटा ताका दिर्वेंस मेळटा विश्वासी इश्ट तितली मोलादीक वस्तू ना ताजें मोल करूंकूच जायना एक विश्वासी इश्ट जिविताचें वखद सर्वेस्पर जे भिरांत आसल्याक तो मेळटा जो सर्वेस्पराक भियेता तो खरें इश्ट करता कित्याक जसो आपूण तसो ताजो इश्ट तेंच जिजून सांगिल्लें मोगाचें न्हू तुमी म्हजे उपादेश पाळचे जाल्यार हांव तुमचो इश्ट जातलो तुमकां जाय तितले इश्ट तुमकां जिवितांत मेळटले मोगाचें न्हू केदाळा खरे इश्ट आमच्या जिवितांत मेळटात आमचें जिवन मुस्तुकालें आशिर्वाद जाता आनी तें व्हडलें दिर्वें आमच्या जिवितांत मेळ्ळें बरें जाता खोटे इश्ट मेळ्ळ्या वेळार पारकिया आनी तांकां पयस रावया बरे इश्ट मेळ्ळ्या वेळार आमचो संबंद दवरूंक हांवें तें आदल्या आमच्या मागण्याचो भेट केलें कसो आमी बरे इश्ट मेळ्ळ्या वेळार तो संबंध कशें आमी सॅक्रिफायस करना आमी तो मेनटेन करूंक आमी वर्कआउट करीचे म्हणल्या विशयान आमी ध्यान केलां त्या देखून हो संबंध चड आनी चड आमी वाडोवंक पळया आमकां कितले चड इश्ट मेळ्ळे तितले आमी बळादीक जाता कितले चड इश्ट मेळ्ळे तितले आमी ग्रेस जाता आमकां पयशांनी खाणूंक जायनाल्यो सबार संख्यो इश्ट इश्टिणे मुखांतर आमच्या जिवितांत लाभूंक शकतात तर देवा लागीं आयच्या दिसा आमी मागया मोगाचें न्हू सर्वेस्परा आमच्या जिवितांत बऱ्यांतले बरे इश्ट दी आमकां बऱ्यांतली बरी दिर्वीं दी आमचे कडेन खंय पाड जाल्ले इश्ट घेता आसा या खंयसर खापाटी इश्ट आसा ते आमच्या जिवितांत पयस सरून दिता खंयसर बरे इश्ट आसा ते संबंध चड आनी चड वाडोवंक आमकां आणकी आखरेच्या श्वासा पर्यंत असले बरे इश्ट आमच्या जिवितांत आसचे बरी करूंक तूं आमकां कृपा दी तुजी सकत दी म्हणून ह्या मागण्या वेळार मागया सगळ्यांच्या जिवितांत जाय पुरते इश्ट लाभूं हर एकल्याचें जीवन आशिर्वादी जावं दी आमीन.
मोगळा सोम्या तुवें आमकां तूं आमचो इश्ट म्हणून बसयलाय आनी तुजेर आमी दिश्ट दवरता आसतना सोम्या ह्या संवसारी जियेत आसतना आमकां जाय जाल्ले इश्ट तूं वदाकसून दी सोम्या सारक्या तरान परकून आमकां इश्टागत करूंक जाय अशी कृपा लाभय सोम्या पवित्र आत्म्याच्या सत्ते मुखांतर आमी हर एकल्याक पारकूंक आनी बरें कितें आसा तें विंचून काडूंक कृपा लाभय म्हण मागता आमेन. मोगळा सोम्या समर्पण करता आमच्या कुटुंबाक आनी आमच्या इश्टांक तुज्या हातांत जें कितें वायट आसा तें हर एक आमचे तावन पयस कर. आमी हर एकल्यांनी इश्टागतीचो बांद वाडोवंक जाय अशी कृपा आमकां लाभय. आमचे थंय तुजी इश्टागत जोडचें प्रेरण आमकां दी. तुजी इश्टागत करन तुजे थंय एक जावन आत्म्याच्या सक्तेन बरोवंक आनी त्या आत्म्याच्या सक्ते मुखांतर सबार बरेपण करूंक कृपा लाभय म्हण मागता आमेन. मोगळा सोम्या समर्पण करता हांगासर जमा जाल्ल्या हर एकल्याक तुज्या हातान हर एकल्याचेर तुजी दयाळायेची दिश्ट घाल. तुज्या पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन आमचे थंय नवो जीव उपजासो कर. हर एक तराची बंधनां हर एक तराची कळबण आमचे तावन पयस कर. आमचे थंय आसची पिडा शिडा नास कर सोम्या पवित्र आत्म्याच्या देण्या फळांनी आमकां बर. मोगळा सोम्या समर्पण करता आमची दियेसीस ह्या दियेसीसींत वावर करच्या हर एका याजकांक धर्म भयणींक लायक मुखेल्यांक तशेंच तुज्या मिसांवांत वांटेली जाल्ल्या हर एका बावार्थ्याक मोगळा सोम्या तुज्या आत्म्याच्या सक्तेन बरोवन दैवीक दिश्ट दिवन तुजी इश्टागत करची कृपा लाभय. हर एक तरेच्यो अडकळी अंतकाराची बंधनां नानान त्या रितीचे समस्ये हुमटून काड सोम्या. तूं दैवीक वैज जावन ह्या घडी आमकां पड. मोगाळ इश्ट जावन आमचे सांगाता राव. बवडताचें देणें दिवन आशिर्वादसी. हर एक तरेची समस्या आमच्या जिवितांत कितें आसा ती हुमटून काड. संपूर्ण तरान आतां हर एक आमची जिविताची दिशा समर्पण करणं तुजें मध्यस्थपणा खातीर मागता सोम्या आपड म्हण मागता. हालेलुया 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 हरे बशिखरा बरा 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 बशारा डी 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 हालेलुया 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 हालेलुया. ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಯೇಸುವೇ ನೀ ಎಷ್ಟೋ ಸುಂದರ ಬಾಳ ಬಂಗಾರ ಬಾಳ ಬಂಗಾರ ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಯೇಸುವೇ ನೀನು ಎಷ್ಟೋ ಸುಂದರ ಬಂಗಾರ ಬಾಳ ಬಂಗಾರ ನೀನಿರಲು ನನಗೆ ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ ನೀನಿರಲು ನನಗೆ ಸೋಲಿಲ್ಲ ನೀನಿರಲು ನನಗೆ ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ ನೀನಿರಲು ನನಗೆ ಸೋಲಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಯೇಸುವೇ ನೀ ಎಷ್ಟೋ ಸುಂದರ ಬಾಳ ಬಂಗಾರ ಬಾಳ ಬಂಗಾರ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿದಾಗ ಕೈ ಹಿಡಿದು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿದಾಗ ಕೈ ಹಿಡಿದು ತೋರುತ್ತ ಬರುವೆ ಸರಿದಾರಿಯ ತೋರುತ್ತ ಬರುವೆ ಸರಿದಾರಿಯ ನೀನಿರಲು ನನಗೆ ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ ನೀನಿರಲು ನನಗೆ ಸೋಲಿಲ್ಲ ನೀನಿರಲು
ಸೋಲಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಯೇಸುವೇ ನೀನು ಎಷ್ಟೋ ಸುಂದರ ಬಾಳ ಬಂಗಾರ ಬಾಳ ಬಂಗಾರ ಬಾಳ ಬಂಗಾರ ಓ, ಬಾಳ ಬಂಗಾರ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. खरो इश्ट कोण खरो इश्ट कितें करता म्हणल्या विशयान आमी नियाळ केलो. जेजू जावन आसा आमच्या जिविताचो खरो इश्ट. हांव तुमकां साखर म्हण आपयना, बगर हांव तुमकां इश्ट म्हण आपयता. जेजू आमच्या जिविताचो इश्ट. तो इश्ट जावन पातक्याच्या घरा गेलो. पातक्यां सांगता तो रावलो. पातक्यां सांगता तो जेवलो. पातक्यांचो ताणें मोग केलो. पातक्यांक ताणें वेंगोवन धरलें. म्हणटाना जेजून सर्वांचो मोग केलो आनी अशें तो एक मोगाचो खरो इश्ट जालो. ह्या आमच्या इश्टाची देख आमी घेवया. जेजू बरीच आमी जावच्याक ताची प्रतिरुपां आमी ह्या संवसारांत. जेजूक आज हात नात, ताका पांय नात, ताका तोंड ना, ताका दोळे नात, हात कान नात. आमी हर एकलो ताचे हात, ताचे पांय, ताचें तोंड, ताचे दोळे, ताचे कान आनी सगळें प्रतिरूप आमी जावन आसा. आमी हर एकलो क्रिस्ताची हातेरां. क्रिस्त हांव. तर आमी क्रिस्ताक सरी जाल्ली जिणी आमी जिवंक जाय. क्रिस्त हांव म्हणून आमी धैर्यान सांगतना क्रिस्ताक मानवल्ली क्रिस्त सारकी जिणी आमी जिवंक सोमी आमकां आज उलो दिता. अशें जिवच्याक सोम्याची मजत आनी कृपा आमी मागया. आमच्यो गरजो आमी सोम्या मुखार हाडया. मागा तुमी घेतल्यात म्हणल्यार सोम्याच्या उतरांचेर विश्वास दवरन जायतीं काळजाची अत्रेक, जायती मागणी, तेसांवां, इरादे आमच्या काळजांत घेवन आमी हिंगसर आयल्या. येया म्हजे सरशीं तुमी समेस्त कश्ट न्हू, वजन ववयतले न्हू. हांव तुमकां विशेव दिता. खरो विशेव, खरो सुशेग, खरें समाधान, खरी इश्टागात आमकां मेळची आमच्या सोम्या थंय. मागया आमी पवित्र सभेच्या मणियेरां बसोत, पापसाहेबा बसोत, सर्व गवळ्यां बसोत, धर्मिकां बसोत, लायिकां बसोत. सांगात चलची पवित्र सभा. ह्या दिशेन पापसाहेब पवित्र सभेचें मुखेलपण घेवन सगळ्या लोकांक एका हिंडाकाल एकवटोवंक वावर करतात. हो वावर सफळ जावं दी आनी पवित्र सभेंत नवें साव, नवें चिंताप येवं दी, प्रसारून दी म्हणून आमी सोम्या लागीं घालतेपणी मागया. आमच्या राष्ट्रा खातीर आज आमी मागया. राष्ट्रांत आमच्या जात, कात, मत म्हणून जायत्या जाग्यांनी झगडें झूज जाते आसा, मारामार जाते आसा. हे सगळी पयस सरून आमच्या राष्ट्रांत शांती, समाधान, मायामोग, एकवट, भाऊ बांदवपण रुतां जावं दी म्हणून आमी घालतेपणी सोम्या लागीं मागया.
जायतीं जाणां पिडे शिडेन आसात. आस्पत्रेनी कितलोसो लोक नाना रितीच्या पिडेक वळख जावन वळवळता, जिवितांत अक्लास भोगता. तांच्या त्या पिडेतावन तांकां सुटका मेळच्याक आनी तांची पिडा सोंसून व्हरूंक सोमयाचो आदार आनी कुरपा मेळच्याक सोमया लागीं मागया. सोमी तांकां हरी एकल्या की आपडो दी, गूण करूं दी. आनी अशें सोमेची सेवा करूंक हरी एक आमच्या भाव भयणीक फावो जावं दी म्हण आमी मागया. आमी मागया आज आमच्या कुटुंबा खातीर. आमच्या कुटुंबांत जायते समस्या आसात. जायतीं काजारी जोडी तांच्या काजारी जिवितांत मुखार वचूंक कश्ट जातात. तांच्या मतींत समाधान ना, कुटुंबांत समाधान ना, तांच्या वावराच्या जाग्यार तांकां तृप्ती ना. असल्या काजारी जोड्यांक आमी सोमयेच्या तबेन हदीन भेटोवया. आपल्या भुरग्यांक बरी देख दिवंक जायतीं जाण आवय बापूय कश्ट जातात. तांची भुरगीं तांकां आयकनात म्हणलें आवय बापूय चिंतून दुखां गळयतात. आपल्या भुरग्यांनी आपल्या आवय बापायक अनाथ करून सांडून गेल्लीं जायतीं काजरी जोडी आसात. असले काजरी जोड्यांक सोमयेच्या हाती भेटोवया. जिवितांत काजरी जिवितांत मुखार वचूंक कश्ट मारून विच्छेदनाक मनवी करून विच्छेदनाचे वाटेर आसच्या काजरी जोड्यां खातीर आमी मागया. तांकां सोमयेच्या अधीन भेटोवया. आमच्या कुटुंबांत आसच्या भुरग्यांक, युवा जाणांक, प्रायस्तांक आमी सोमयेच्या अधीन करया. आमच्या कुटुंबांत हर एकल्याच्या मायमोग एकवट राज जावं दी म्हूण आमी मागया. सबार जाणां अवघडाक बली जातात. फाटल्या दिसांनी सबार जाणां युवा जाणांच अवघडाक बली जावन मरण पावल्लीं आसात. तांचे खातीर तांच्या आत्म्या खातीर आमी मागया. विविध जाग्यांनी मिसांव वावर करनाच्या मिशनरी खातीर आमी मागया. मिसांवाचो म्हयनो आमी आचरण करता आसतना मिसांव वावरांत आपणाचें जिवीत समर्पण केल्ल्या सर्व मिशनरींक सोमयेच्या अधीन करया. तांच्या वावरांत, तांच्या मिसांव वावरांत, तांच्या सेवेच्या मनोभावांत वावरांत सोमी तांकां आदार दिवं दी, सांगातपण दिवं दी. आनी आमकां हरी एकल्या की ह्या मिसांव आमच्या तबेन आसचे ते मिसांव बऱ्या रितीन मुखार सुनूर आदार आनी कुरपा लाबो दी म्हूण मागया. एक घडीभर आमचे खासगी गरजो सबार जाणां आमचे लागीं मागोवंक विचारलां. सबार जाणांक आमी मागता म्हूण बसयलां. तशें सबार जाणां मागण्यांची गरज आसा. असल्या सर्व व्यक्तींची मागणी गरजो आमी सोमयेच्या अधीन करया. आमच्या बबऱ्याच्या सर्व भाव भयणी सोवडास करून तांचे खातीर आमी मागया. ह्या मागण्यांत भाग घेतल्या हर एकल्या खातीर मागया. तशेंच ऑनलायन मागण्यांत भाग घेवच्या सर्व भाव भयणी सोय उडास करून तांचे खातीर आमी सोमयेची कृपा आनी मजत मागया. सोमयेचे मागणे सांगात आमी मागून आमची सर्व मागणी गरजो आमी सांगाता सर्गीच्या देवा बापाक उबारया. आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी तुजी कुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडूं दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निबार. दिमेगल सोमयेचे आशिर्वाद मागच्याक जोडच्याक आमकां समेती करया. येत्या बोडा सक्रामेंता सष्टांग नामान करूया. पूर्वीना त्या रूपा बदला नव्यो रिती आदार्या. सल्वोमेच्या अस्तित्विश्या बावडता
जिवाचे बोल दिव्या जसे बापा तसे पुता उल्हासाने स्तुती जाओ पदवी महिमा सस्ता एका स्थळ्यात हसिता तुका दोगांच्या स्पिरिता समासमी नावता आमेन. प्रार्थुया. ये देवा विचित्र सक्रमेंता काल तुझ्या कष्टाचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुजे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे थंय आमी बोगी सारको तुज्या कुडेच्या आनी रक्तच्या पवित्र मिस्त्रांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जो जियेताय आनी राजवड चलयताय ससच्या ससना